get more funds from the 16th Finance Commission with the proper presentation. That is what we did. In Goa, I said they are do urban. Urban areas get more funding. Big rural areas we get less funding. So do urban. That's why we should, as panchayats, get more funds. We hope to get more devolution from the center. Right now it is 0.378%. We said the devolution of funds has to be at least 1%. They have a very considerate view as far as Goa is concerned. Even for my sector, I think they would give a sizable consideration. The disaster management is concerned and the waste management is concerned. Funds for that. Still around, we have asked, I think around 37,000 crore rupees. That's what we have. So on all. रिवर नॅव्हिगेशनात आम्ही एक साधारण 600 crores मारले आसा. We have a huge length of 90 kilometers navigable route in. So तातूंत भितर 600 crores आणि empowerment of person with disabilities हाच्या खातीर आमी पयशे मारले आसात. 800 schools आणि बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा पळय न्ही त्यो आमकां एक्सेसिबल करपाक जाय, इन्क्लुसिविटी हाडपाक जाय. त्या हेरिटेज पॉलिसी भितर टेम्पल्स आसतले, चर्चीस आसतले, केव्स आसतले, फोर्ट्स आसतले, हांकां रिनोवेट करपा खातीर, रिस्टोर करपा खातीर, प्रिजर्व करपा खातीर, कन्जर्व करपा खातीर आमी 100 crores मारले आसात. आता सी सायड आमी पळयलें दर्या इरोड जावंक लागिल्लो आसा, सँड इरोड जाता. सँड इरोडाक समज वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट नाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंट खंयच्या तर तांकां सपोर्ट जाय पडटलो. आमी म्हाका दिसता ITक जवळ जवळ 3,000 सुमार मारले आनी हाका टुरिजमाक जवळ जवळ 1,500 मारिल्ले आसा. ते कितले मेळटले तेन्ना उलय. 2014 सेंट्रल गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्ल्या कारणान इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस जावपाक लागला, पूण इतलो जाय तसो जावना. पूण आमकां खंयच्या दृश्टीन जाल्लो जाय. एक म्हणजे एज्युकेशन, दुसरं म्हणजे हेल्थ, तिसरें म्हणजे वेस्ट मॅनेजमेंट, चवथें म्हणजे वुमन एम्पावरमेंट, पांचवें म्हणजे एग्रीकल्चर. आमकां हूंय ना हूंय गोंयकारांक सदांच अन्याय जाल्लो आहा. आनीक ऑलमोस्ट 32,000 crores रीण जाल्लें आसा. आनीक देर इज नो फिक्स. इफ यू लूक 42%, द फिगर्स आर 42% that is distributed as central taxes to the states. Out this 42%, Goa gets only 0.368%, which is about roughly 3,300 crores in central taxes. So I believe this is very less. आणि कोणाक कन्सल्ट करूंक ना, ओपोजिशनाक कन्सल्ट करूंक ना. आमकां स्पेशल ट्रिटमेंट दिवचो, कित्याक आमकां 2 फायनान्स कमिशनाक चुकले. हे कोंकणी स्पिकींग लोकां खातीर चड करून हांगा आनी हाय एज्युकेशन आहा आनी लेस एम्प्लॉयमेंट आहा. सो ताका ग्रांट दिवचे आनी इकॉनॉमी बूस्ट करचे. सो डबल इंजीन आमकां कांय पावना आनी ताणी पावचें हो आमी डिमांड केल्लो आहा. मागीर जे पयशे जिल्ला परिशदेक पावता, वो जे डिवोल्युशन ऑफ पावर जाता, हे डायरेक्टली सेंट्रल गव्हर्मेंटान तांकां दिवचे. म्हणजे जे तुमी पयशे दिता ते पयशे टायम टू टायम येना. म्हणजे आतां 15th कमिशन जें आहा तें 21 आसून 26 म्हणजे 31 March नेक्स्ट इयर 2026 हो बजट दिल्लो आमकां. तितूंतले 700 crores have been recommended and have been confirmed by the union, state union finance. ते 700 कोट्यांतले till July 2024 ₹1 पासून हांव येवना. So from 2021 till now, from 700 crores, 0 rupees have come.